कुडचडे काकोडा वाठारात सुनील सावंतान काळ्या तांदळाची लागवड केल्या उपरांत बरी कणसां आयली, पूण तडव्याच्या पावसा लागून पुराय शेत आडवे पडले. तशेंच रानटी डुकरांनी पुराय पिकाची नाशाडी केली. देखून सरकारान बेगोबेग दखल घेवन लुकसाण भरपाई दिवपाची अशी मागणी शेतकार सुनील सावंत हांणी केल्या. हे वर्सान वर्स आमी शेती चालू आसा आमगेली. त्या वर्सा गेल्ले वर्सा आमी कर्जत रोयिल्ले, तेचे पयलीं ज्योती रोयी. आतां ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान ब्लॅक रायस म्हणून हाडलें, ते रोवपाचें आमकां एक हें जाली आनी तें आमी रोयलें. एकदम बेस्ट जाल्लें. तेन्ना लास्ट टायमार तेका वाऱ्यान तें आड पडलें आनी दुसरें म्हणजे तेका दुकर लागलें. ते दुकरान सगळी पेड्डे करून तें कांयच दवरलें ना. शेती सामकी पेड्डे नाश करून उडयली. आनीक आमकां हेजी लुकसाण भरपाई कितें तरी गव्हर्मेंटान हें करची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. कितले एकरी लायली तुवें आतां? ही 1 एकर समज म्हणी लायिल्लें बेश्टी पळोवपा लागून. गव्हर्मेंटान सबसिडी बी कितें आसा तुमकां हितून? सबसिडी आसा, पूण तें आतां कशी कितें म्हणटा तें आमकां कांय कळना अजुनी. कित्याक हें इतली म्हारग बी हाडून आमी रोयिल्लें. हें इवन तुगेलें त्या शेताच्याक हें कर्जत ज्योतीच्याक हें एकदम बेस्ट जावन येयल्लें. आनी पूण तरी आसतना मागीर तें लांब जाता हायटीन, आनी तें हायटीन लांब जाल्ले कारणान वारें येतरी वाऱ्याचेर तें आड पडलें. एक काड लायिल्ली. कितें कशें किलो कसो आसता तांदूळ बी हेजो? हेजो 100 रुपया किलो अशी गव्हर्मेंटान रेट ठरयल्या. आज पासून आमी रोयल्लें नासलें. आज फर्स्ट टायम आमी रोवन तेजें उत्पन्न करतले अशें म्हणून आमी चिंतून तें रोयल्लें. दुसरें हातूंत एग्रीकल्चर बीन हेका कंप्लेंट बी कितें करतलो हेजेर? करतो हांव. मुखार आतां म्हागे हें चालू आसा, मुखार करतलो. फाटले फावट वायगण शेताची लागवड केल्ली. नंदा तळयेचें उदक सोडिल्लें आनी तें शेतात भरलें. ताका लागून पुराय वायगण शेती इबाड जाली. त्या वेळार उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी लुकसाण भरपाई दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण आजून मेरेन लुकसाण भरपाई दिवंक ना. अशें लुकसाण जायत रावलें जाल्यार शेतां कशीं करतले असो प्रस्न सुनील सावंत हांणी केलो. वांयगण शेती आमी केल्ली. त्या टायमार अश्योच आमगेले प्लेटी काडल्यो आनीक खंय गेली काकोड्या बाणसाय थंगाय बी आमकां गव्हर्मेंट हेणी आमगेले सुभाष शिरोडकारान सांगलें की आमकां तुमगे लुकसाण भरपाई दिता म्हणून. आज पासून तेजी कांयच हें केलें ना. तेजेर कितें तरी नंदा लेकाचे प्लेटी काडून आमगे ते सगळे पेड्डे करून उडयल्ले. कितलेशेच लुकसाण जाल्लें. कितले लोकांचें नांव घेवन गेले ते, कांयच दिलें ना. वर्स जालें? वर्स जायत आतां हे वांयगणा वर्स जातलें परतें. ह्या संदर्भात तुम्ही जे कृषी अधिकारी बी आहा तांकां मेळ्या काय? तांकां हितून ना, हें सेपरेट आसलें तेंगेलें WRD मार्फत. ह्यो आमकां कळनासतना तेणें प्लेटी काडल्यो. पूण लॉस जालें. लॉस केलें जाल्यार आमी आनी मुखार शेती करप कशी? सरकार म्हणटा की आयज खंय तरी एग्रीकल्चरान भितर सरपाक जाय, अशें जाल्यार भुरगे सरतले. सरतो कशें? हे अशें पेड्ड्यार जालें जाल्यार तेका आनी मुखार हें ना. कित्याक आतां आमी 20-25 हजार रुपया खर्च करून आमी हें शेती लायिल्ली, तें ना आनीक हें कांयच ना, उत्पन्न कांयच ना. नमस्कार. आमी काकोड्या सुनील सावंत ह्याच्या फार्मान आसा. जे फार्म म्हणजे तेणी तेजी 1 एकरीन तेणी हांगा ब्लॅक रायस रोयला. आनी ब्लॅक रायस रोवप म्हणल्यार सबंद गोंयांत हो प्रसिद्धीक जोतान येता. आज सगळे कडेन ब्लॅक रायस रोयता कारण डायबिटीज हो आरोग्याक फायदो आसा. आरोग्या दृश्टिकोनाच्यान हे तांदूळ जे आसा ते भरपूर फायद्याचे आसा. गोंयची राज्याचे कितलेशेच मंत्री अशे ब्लॅक रायस जे जेवण स्वता जावन आपूण जेवता. आनी आयज तुमी पळयलां की सरकार सांगता म्हणून ब्लॅक रायसाच्या लागवडी खातीर सुनील सावंतान अथक परिश्रम घेवन हांगा ब्लॅक रायस आपली 1 एकरीन काकोड्या हांगा रोयल्ले आसा. तेणी 2 फाटी तयार करून 2 फाट्यां हांगा ते ब्लॅक रायस रोयल्ले आसा. ब्लॅक रायस जाले बरे उंच जाले, कमरभर उंच जाल्ले ब्लॅक रायस अशें. आनी कणसाय बरी येयल्ली. पूण पावसान जे मोठ्या प्रमाणात ते आड पडले आनी आड पडले कारणान दुकरान तेजेर ताव मारलेले आसा. सबंद ब्लॅक रायसाचे जवळपास 20-25 हजार तेणी स्वताचे पयशाचे खर्च केल्ले. सरकाराचे कांय अनुदान घेना तेणें खर्च केल्ले. ते सगळे तेजो खर्च वाया गेल्लो आसा अशें दिसता. आमी जेन्ना तेजी शेतान गेले ते प्रत्यक्षान पळयलें की सगळें शेत तेजे आड पडलेलें आसा. ते आड पडले कारणान मोठ्या प्रमाणात ताका लुकसाण जाल्लें आसा. तेन्ना शेतकी खात्यान जे आसा हेजेर विचार करपाची गरज आसा. जेन्ना सुनील सावंता कडेन आमी ह्या संदर्भात उलयले तेणी सांगलें की आपूण शेतकी खात्यात ह्या विशयी कळीत करतलो की आपली शेताची नासाडी जाल्या तेन्ना सरकारा कडेन आपूण कितें तरी अनुदानाची जावं आपल्याक कितें तरी हेजी नुकसाण भरपाई दिवची म्हणून अशी मागणी करतलो. गोमंतक TV खातीर काकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.